Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. प्रियोळचा आमदार मंत्री गोविंदान वेचणुकीच्या जाहीर प्रचाराचं नाल्ल फोडच्या आधी माटोळा म्हाळशेचे दर्शन घेतले. बीजेपीच्या तिकेटीच्या ऑफरीचेर गोविंदाची ही जाप. दिसता गोंयच्याच न्ही भारताच्या इतिहासांत पयलेच फावटी आदरणीय आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष जे आसात भारतीय जनता पक्षाचे तांच्यांनी सांगिल्ले आसात की गोविंद गवळी जर भारतीय जनता पक्षान जर आयलो जाल्यार आमी ताका तिकेट दितले. आज पर्यंत जितले भारतीय पक्षान प्रवेश केल्लो आसात तांकां अशे तरेचे एश्युरन्स दिवना. हांव ताचे आभार व्यक्त करता. जो निर्णय हो कार्यकर्त्यांचेर अवलंबून आसा. गोविंद बीजेपीत आयल्यार ताच्या उमेदवारीचो विचार पयली म्हूण बीजेपीन आदींच जाहीर उलोवन दाखयला. आमी ताका सांगिल्लें आसा जॉयन जावचें पार्टीन ताणी जॉयन जावचें अशी अपेक्षा. ते फाटभुंयेर गोविंदाचे म्हाड्डोळा जाहीर सभा घेवन शक्ती प्रदर्शन. तुमचो फक्त एक मुखवटो जावन आसा. या प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार तुम्ही सगळे जावन आसा. या प्रियोळ मतदारसंघाचो तुम्ही स्वतः विकास केल्लो आसा. आता प्रत्येक प्रियोळ मतदारसंघाचो युवक खंयच काय बेकार उरपाना हाची जबाबदारी गोविंद गवळेन आज म्हज्या खांद्याचेर घेतिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि शिरीष कुंकळेकर.